चंद्रवाडो फातोडेच्या तरणाट्यांक वालोर एका दिसा भितर मोटरसायकली चोरपी चोराक धरलो आनी ताचे कडल्यान 4 मोटरसायकली जप्तय केल्यो. पुलिसांकूय फाटी घाले. रफीक हावेरी 19 वर्साचो चोर त्याच वाड्यावेलो. फाटल्या 3 सप्तकांत बायकाच्यो 2-3 चोरयो जाल्यात. लोक कंप्लेनी करून थकले. पुलिसांकडच्यान कांयच एक्शन ना. पुलिसांक असल्यो केशी हाताळपाक खंय व्हडलोसो इंट्रस्ट ना. ऑल टुगेदर 5 to 6 बाइक्स मेळ्ळे आमकां. 6 बाइक्स मेळ्ळे. एक बाईक पणजेन आसा. एट द एंड लास्ट पुलिसाक इन्फॉर्म करून मागीर पुलिसां कडेन हँड ओवर केले. पाटील सर आयिल्लो गाडी घेवन. नाव कितें सांगलें रफीक म्हूण. रफीक ही चोरी लास्ट 2-3 म्हयन्यान चालू आहा. ऑलरेडी चालू आहा. पोलीस कंप्लेन बी केल्ली. आनी एक कितें सांगपाक सोदता हांव, गाडी रस्त्यारूच आशिल्ले. ऑलमोस्ट सगळे जाण कंप्लेंट केल्ले ऑलरेडी. पूण म्हाका दिसता पुलीस आर नॉट इंट्रस्टेड टू फायंड आवर व्हेकल. कित्याक जाणा गाडी खंय भितर नाशिल्ले, भायरूच आशिल्ले. वायरलेस दिता बसता ऑफिसान. गाडी अकस्मात सोदपाक गेल्या जाल्यार गाडी इजिली मेळटाली तांकां. Job have to be done by the police. Now we have to do that same their job. Then what is within 1 day? Now already the सात bike complaints were officer. given. Last continuous we are giving a complaint for 3 weeks. Yeah. And in 3 weeks I think so 2-3 robberies have been done. And last night also the vehicles were robbed from here. And at last we have recovered through this one fellow only have done all this robbery. So almost 6 like that. So many bikes now, geared bikes and non-geared bikes also are there. We recovered only non-geared bikes. Now geared bike, there is one more team who will now we have to catch that fellow also. In case now police give us the command to do that, then we have to start hunting for that person also now. आज रफीक हावेरी नावाच्या चोराक चंद्रवाड्याच्या भुरग्यांनी रेड हँडेड धरलो. तो चोरीची मोटरसायकल घेऊन वताना. चंद्रवाड्यात त्या एरियान रावता काय आणि त्यांनी आनी 4 मोटरसायकल तांकां दाखयले. तेय तांकां मेळ्ळे. सो तेजे उपरांत आमी तेंचे कडल्यान आमी घेवन येयले. ताका अरेस्ट करतले आनी अमृतसर अरेस्ट करून तेजे कडल्यान परते इन्फॉर्मेशन घेतले. सांगता पणजे आनी एक मोटरसायकल आमकां कितें गाडी चोरले ते फायंड आउट करतले. सिटीजन रॅपिड ॲक्शन कमिटी ह्या एनजीओन सांताक्रूजची आदली आमदार व्हिक्टोरिया मामी कडेन आदार मागला. बायलांचेर अत्याचार आनी गोंयांत वाडिल्ल्या क्रायमा आड वावुरपाक मामीचो अणभव खंय तांकां बऱ्याक पडटलो. मामीने तयारी दाखयल्या. ती ना जाल्यार तिचो पूत रुडॉल्फ इलेसांव लढयतलोच. We are gathered here today regarding all these things that are happening in Goa. The women, the problems of Goa are just escalating. Nothing is coming down to normal. So we have asked Mummy to form a group where we all can come out and share our talks with her, ask her to help us, and we will follow whatever she is going to do because she is the most experienced person in Goa today. And now I am from an NGO called Citizens Rapid Action Committee. I am the president. Rape जाता, molestation, मागीर मर्डर. कासिनो जाले. कित्याक लागून कासिनो घडले? पयशांक crores of rupees at what cost? To destroy the families, women and children and youth. आयज भुरग्यांक पळयशी सगळे ड्रग एडिक्ट जाले. दोळ्यांतल्यान दुकां सरता भावांक. तरणाटे भुरगे बसून ओडटा ड्रग्स. आयज एक पळयता दिसता सगळे येवन हे भायले भरलेले आसा. तांची स्कुटिनी जायना. भायले आयले म्हणून तांची स्कुटिनी जावंक जाय. तांची ते खंयच्यान आयल्या तांची इन्क्वायरी आसूंक जाय. ते खंयच्यान आयल्या कितें सगळी तांची तपासकी जावंक जाय. ते सनबर्न सुपरसॉनीक चेडवां ड्रग घेवन बीन इतली स्टाक पावलो आमचो. आनी आमी दोळे धांपून पळयतलीं म्हाज्यान पळोवंक जावचें ना. फायनल जातलें आनी रेजिस्टर जातकच आनीक एक हें म्हाजें प्रेस कॉन्फरन्स पयलीं सांगपाक. हाज्या फाटल्यान आनीकूय म्हाजें आसा. तेन्ना नांव सगळें तुमकां हांव सांगतलें. ते म्हाका वता थंय हिंसात. तुमी इलेक्शनाचें कितें करता? इलेक्शनाक बसतली तूं काय म्हूण. पूण म्हाका सांगपाचें आसा रुडोल्फ ना जाल्यार हांव कोणी तरी आमी बसतलीच आनी बसूंकच जाय.
हे सगळे खुशी करू. मुरगांव तारीवाडो बोगदा ते सडा सब जेली मेरेनचो अंडर कन्स्ट्रक्शन रोड लोकांक रिस्की जाला. सायडीक गटारां घाल्ल्यो स्लॅबाच्यो सळयो वयरूच आसात. कोणूय चुकून फोंडकुलान पडत जाल्यार ताचो जीव वतलो म्हूण यो वच करतले भितात. फाटलीं 3 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें काम सोंपून चोपना. बरें वायट जावचे पयलीं खंय रस्त्याचें काम तडीक लावचें म्हूण लोक मागतात. हे एक्चुअली जे प्रोजेक्ट्स आहा न्हू हे आतां गटर जे आतां करपाक स्टार्ट केले हे गरजेचे प्रोजेक्ट नासलेलेच आमकां सडेकारांक एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार हे बेश्टे काडून तकलेचेर आमच्या माल्ल्या काडल्या न्ही हे सगळे पयशे खावपाची कामां कही दिसता आमकां. पूण करता ते करतात बाबा कामां तरी रितीन करा. हे आमचे स्वताचे पयशे ते गव्हर्मेंटाचे पयशे न्हू हे. आमी जेन्ना खंय टॅक्स भरता तेन्ना खंय ते हे काम करूंक पावता आनी असली हलगर्जीपणां जाल्यार म्हाका दिसना की बाबा असले हे करून हे लोकांचें कितें बरें करता अशें कितें. आतां हांगासर कोणी जर एक्सिडंट जावन पडलो सपोज नाल्यार रातचो कोण पिल्लोलो आसता नाल्यार आनी कितें स्कीड जावन गेलो जाल्यार तो जगपाचे तेजे चान्सीसूच ना. कित्याक रॉड तेका अशें भरतले भरतना की ऑलमोस्ट गॉन. डेव्हलपमेंटाच्या नावाचेर जो हो प्रोजेक्ट चालला अंडरग्रावंड गटर अँड द केबलिंग 2 in 1 तो प्रोजेक्ट हांगा म्हाका दिसता जेटी कडसून तो स्टार्ट जाला. पण तेज्या पयलीं जो रस्तो आहा जॉयंट अप टू द बस स्टॉप तोच वास्को वयता रस्तो. तो बस स्टॉपा पर्यंत कलावती टेम्पला कडसून जो बस स्टॉप पर्यंत रोड आहा त्या रोडाची सारकी वाट लागल्या अशी की खड्डे सगळे खड्डे. तर विकास जर करता जाल्यार कंप्लीट विकास आसपाक जाय. डेव्हलपमेंट म्हणजे कंप्लीट डेव्हलपमेंट नांवाचें डेव्हलपमेंट आसपाक जायना. कारण ते सो म्हाका अशें म्हणपाचें की हो प्रोजेक्ट चल्ला जेटी कडसून थंयचे ते सगळ्यांचे रॉड अशे वयर आहात त्या अंडरग्रावंड केबलिंग आनी गटराचे. सो कोणाची इनकेस रातच्या टायमार खंयच्याय टायमाचेर जर एक्सिडंट जालो जाल्यार वाचपाची आनी शक्यता हेजेर जर पडलो सगळे रॉड आख्खे पांया पासून ते तकले पर्यंत घुसतले. थळावो आमदार मिलिंद नायक सांगता ते प्रमाण डिसेंबर मेरेन काम सोंपतलें. फॅक्ट सांगपाचो म्हणजे ह्या वर्सा म्हाका दिसता पावसान आमकां चडच जातलें. पावस अजूनय सोंपना. टारिंगाचें काम आहा तें पावस सोंपल्या शिवाय प्लान चालू जायना उरना. आमचें सगळें बाकीचें काम जालां तितून थोडेशें इलेक्ट्रिकल जें काम आहा तें उरलां आनी लायन शिफ्टींग थोडें उरलां. लायन शिफ्टींग आमी डेडिकेटेड ट्रेंचीस करपाचें केलां तेचें इल्लेशें काम उरलां. म्हाका खबर आहा लोकांचे खूब कंप्लेंट येता बाकीच्या कामा पेक्षा ते कितें एक्सिडंट बी जावन कोणाक त्रास जावंक जायना म्हणून हेची काळजी आमी घेता. पण काम चालू आसतना थोडे प्रॉब्लेम येतात. ते डेडिकेटेड ट्रेंचीसाचे स्टील रिएनफोर्समेंट आहा ते थोडेशे एक्सपोज आहा दिसता. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक आतां वॉर्निंग दिलां आनी सांगना जाता तितले बेगीन तेचो वयलो टॉप स्लॅब घातलो की ती डिफिकल्टी कमी जातली. बाकी थंय डेंजर अशें कांय ना. बाय डिसेंबर एंड पर्यंत तेजे टॉप सरफेस कंप्लीट करप रस्त्याची आनी रस्तो सारको लोकां खातीर यूज करपाक. उरलेलें काम थोडें फुडें गेलें सुद्दां जाल्यार सायड जाता तें मागीर घेतलें. पण मेन रोड हो आमी डिसेंबर एंड पर्यंत करपाचें आमी न्ही हितून JSIDCन तांकां आपोवन तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आहा. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक ब्रेक.